शिवाय आणि दुसरे कोयना आमका मेवची निकमोय पासरीतले आजारी सोदा तास्ती फडलरानिक मेवची ना आसलेशा सोंदिरातल्यान संसार पोयता गोंयचेंदा शांतीची खबर घेऊन येता ओलोय पोरयाचेवा मोगामका गोंयचो हांव येता सोबे बाजा गोष्टांनी दुकांनी सांगातान बावुरले भावांनी भयणांनी गोंया बांदले सगळे दुर्मेक जालेले त्याग कोत्ताले गोंयचे माथे पासो जिवीत पेटयले आजाचेर कांतुला दिसो आयचो मोनाच्या पुस्तकार जिवो उरतलो पुर्वजांनी आमकां दिल्लो सोबीत गांव आमचो भुरग्यांनी आमच्या सांबाळ दवरल्या पुरो Dorgon zata goici Anche son sarà capuro bai pici Ani kuso soboskaj zoshi goi karaji Chinna su forza di puta duaci Reso poro Goi karak mananu lekta Geneba Sogle moganu jieta dondara Karayon poro bisoke Bombay la terra Goshi ospitai sambalya urara Goshani, Lukani Today we celebrate the feast of Pope St. Pius X. Born in 1835, Giuseppe Sardo grew up in a poor family. Despite their poverty, Giuseppe's parents valued education, and through his hard work, he was able to obtain a scholarship at the seminary in Padua. On September 18, 1858,
Giuseppe was ordained a priest and became a loving associate pastor who valued instructing his flock in catechesis. Eventually being raised to cardinal in 1893, he was elected pope after the death of Leo XIII. Taking the name Pius X, his papacy would take the motto to restore all things in Christ. And that he did. Pius X declared war on the modernists in his encyclical titled Feeding the Lord's Flock. In it, Pius condemned the growing tide of self-interpretation and the evolution of doctrine. With the encyclical was attached a compulsory anti-modernist oath which obliged all Catholic bishops, priests, and teachers to come to clear terms with what the Church taught. Pius reformed seminaries by bringing back the study of St. Thomas Aquinas to emphasize the marriage of reason and revelation. Most notably, Pope St. Pius X earned the name Pope of the Blessed Sacrament for his reforms in the reception of Holy Communion, allowing faithful to receive communion weekly. Along with these reforms, Pope Pius X fought for the rights of the Church in modern society. Pope St. Pius X died on August 20th, 1914, and he is the patron saint of catechists, first communicants, and the Archdiocese of Atlanta. सर्वाधिक आम्ही गीत घेऊया A36 पेज नंबर 20 A36. Bapa amso tu mokotai amchi monechi sudatai omogol kundin wasako आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठाई जाता भावात विश्वास मोगू सारता तुझे कुटुंब एकठाई जाता भावात विश्वास मोगू सारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं माय मोगाचो येवकार आयज हे मिसाची भेटीन सगळ्यांक तुमकां. आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या रोमियो बारेटो हाच्या आत्मे पासत ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक आनी ताचे राब्याक फावो ती बुजवण दिवंक आमी मागुया. तशेंच दुसरें तें आसा
देवाक दिनवासून भलायकी पासत भेटयता विल्फ्रेड गामा आनी फामील. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या साविता आयोना डायस आपलो 50वो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच रॉजर पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आनी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. तशेंच आमचे गोंयचे भुमी पासत आनी आमचे गोंयचे भुंयचे निसणटण करतात तांची मनां उजवाडाय म्हूण आमी देवा लागीं हे मिसाचे भेटेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर अशें आज आमकां जेजू शुभ वर्तमानान सांगता. आमी बाबा भयणीनो खरो मोग करूंक जायते फावटी ह्या संवसारांत जियेता आसतना म्हणटा आमी मोग करता. पूण खरो मोग कितें तो आज जेजू आमकां उगडापो करता. आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक पयली सुवातेर देवान आमकां दिल्या ती आज्ञा आमी जायते फावटी लेविटिकस ह्या लेविताच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा 19व्या वेस्वरान 18वी ओळ. तातूंत तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो हाचो जेजू आज आमकां उगडास करून म्हणटा. मोग जायते फावटी आमी करता खरो, पूण आमकां जाय तसो आमी करता. आमच्या पेल्याचो मोग जो आमकां किणटा, जो आमकां नाटकाय करता, जो आमकां मानिना, जो आमचो द्वेस करूंक सोदता, असल्या मनशांचो मोग करूंक जायते फावटी आगोळ. तर आज आमकां ही करपा मागुया. जायते फावटी आमी असल्यांचो मोग करूंक विसरता. तांचे पासत मागूंक अदीक आनी अदीक तांकां देवान आपलें जिवीत बदलून तांणी दुसऱ्यांचोय मोग करूंक वावरूंक. आनी अशें आमी सगळे ह्या संवसारांत जियेतना देवाची आज्ञा अदीक आनी अदीक खरायेन पाडूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया. आज किरीत भाशेन पवित्र सभा बाग्योन पियोस ह्या पापसाहेबाची पापसाहेबाची उगडास करता. ताणें असो आपल्या जिवितान ब्रीद घेतलो टू रिस्टोर ऑल थिंग्स इन क्रायस्ट. जेजून सगल्यो वस्तू परतून दवरूंक. म्हणजे एका तेंपार पवित्र सभेन जायते वादळ मोड येताले आनी सगळो आपल्याक जाय ते भाशेन पवित्र सभान जण एकलो चिंतालो. ह्या पापसाहेबान दाव्यान आपल्या जिवितान किरीत भाशेन पवित्र सभेक आसा ती शिकोवण मानून घेवंक आनी ती शिकोवणे प्रमाणे सगल्यांनी आपलें जिवीत मांडून हाडूंक आनी सगल्यांनी क्रिस्तान आमकां दिल्या त्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक आमी सगल्यांनी निर्णय घेवचो म्हूण ताणें येवजिल्लें. तेन्ना सगल्यांनी ताचो हो उलो मानून घेतलो. आमी पवित्र सभेन जायते फावटी वादळ मोड येता तेन्ना हांगातूय आमी बाबा भयणीनो वेता. हांगातूय आमचें मन ओडून वेता. आमी जायते फावटी क्रिस्तान दिल्ली शिकोवण आमच्याच मना प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक शिकयता. अशें करचें न्हय, पूण पवित्र सभान जी शिकोवण आसा, पवित्र सभेन जी आज्ञा आसा, पवित्र सभेन जी कितें आमकां दिल्या ती शिकोवण आमी बरे तरेन मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत ती आटापोवंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासत बागून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमया काकूत कोर. सुमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमया काकूत कोर. सुमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. बापा सोर वस्तूच्या दोनया क्रिस्ती बावार्थ ओपूट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सभेन सगलो संवसार नवसरून एकठांवंक बाग्योन पियुसाक तुज्या श्रेश्ठ गोवड्याक तुवें सुर्गीचे जाणवायेन आनी गोवडीक धीरान भरलोय. ताच्या उपदेसा आनी देखी प्रमाणे चलून आमी आमचो क्रिस्ती बावार्थ निर्भेर बागून दवरूंक
आनी ह्या बाबार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवूत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एजिकेल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. ताचे मोडल्यान सगळ्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याच्या जमनीर खूब आडां आसलीं आनी ती सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हीं आडां जिवी जावंक सोंपताय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सोरेस्परा दोनया. आनी एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सोरेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक दोनी सोरेस्पोर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचेर भितर सोरोसोर करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातले. तुमचेर हांव शिरांतोरां घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें करतलो आनी तुमकां कात येशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात आनी हांव सोरेस्पोर म्हूण तुमकां गोमोन येतलें. म्हाका आज्ञा केलेले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दितासतना बोबाट जाली, खडखडो जालो आनी हाडांक जोडून आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरांतोरांनी भरलेलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वासाक सांग, सोरेस्पोर अशें सांगता, स्वासा चारूय वाऱ्यांतल्यान यो आनी ह्या मेलेल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवी जावं दी. ताणें सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर येयलो. ती नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबीं रावलीं. एक व्हड आनी वरिश्ट पलटून. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्खे इस्रायलाच्या घरांनी. तीं अशें सांगूंक भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवांसो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवंक सांग, सोरेस्पोर अशें सांगता, म्हजे परजे आतां हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलो आनी ते फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. म्हजे परजे तुमचें फोंड उक्तें करतोच आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटोच हांव सोरेस्पोर म्हूण तुमकां गोमोन येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत पावयतलो. हांवें सोरेस्पोरान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्यात. उलयता तो सोरेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. परतून म्हणया, सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. अशें म्हणून सोरेस्पोरान सोडल्यांत तीं, दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं तीं, निवाल्ल्यांत तीं, उदेंती तान आनी ओस्तोमतान, उतोरीसून आनी दक्षिणसून एकठांय केल्यांत. जबाब, सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. अरण्यांत जोगलांत हेवटीन तेवटीन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. तिकाण करूंक जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेलो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, तीं जीव सोडूंक पावलेलीं. जबाब, सोरेस्पोर कितलो बरो,
ताचो मायमोग मीठ मेल नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणांत सोरेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी ताच्या आट्या विट्यांनी ताणें तांकां निवारली. आनी तिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयली. जबाब सोरेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मीठ मेल नासलोलो. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केलेल्या विजमितां पासत तांणी सोरेस्पराक आर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणेलो ओतमो ताणें दादोशी केलो, भुकेलेलो ओतमो ताणें बऱ्यान देण्यांनी भरलो. जबाब सोरेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मीठ मेल नासलोलो. उद्गार Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोरेस्परा, तुज्या सत्याच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समियान. सादुकीक जेसून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांच्या भितरल्यान एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समोर तिचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेसून परतीपार केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो. ह्या दोगा कायद्यांचे सगळी सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी नदर मारता तेन्ना येशवंत आमी म्हणटा हो मनीस सक्सेसफूल इन लायफ. जायते जाणां येशवंत जातात, पूण कशी ती येशवंत आमी म्हणटा? ताणें आपली इकमत उजार करून आपले इंटेलिजन्स IQ, ताका बरो IQ आसा अशें आमी म्हणटा, आनी ताणें आपली इकमत उजार करून तो खरेंच येशवंत जाला अशें आमी संवसारांत परगूट करता. पूण हो मनीस जो येशवंत जाला ताचेर आमी बारीक नदर घालूंक गेल्यार तो मनीस घडयेक जायते फावटी दुसऱ्यांक माड्डून, दुसऱ्यांचें वायट करून, दुसऱ्यांक खाला घालून आपूण वयर सोडटा. सगळे कडेन घडये अशेंच घडना, बट समटायम्स द लॅडर टू सक्सेस इज बाय ट्रॅम्पलिंग अदर्स, बाय लेटिंग डावन अदर्स, बाय डुईंग बॅड टुवर्ड्स अदर्स. अशें आमी ह्या संवसारांत पळयता. आनी खरेंच हाका सगलो मान आनी सगलो ह्या संवसारांत व्हडपण मेळटा. आनी असल्या मनशाक आमी जैतिवंत म्हणटा, तांकां रोल मॉडेल कशें आमी दुसऱ्यांक दाखोवड करता. जो मनीस सादो, जो मनीस दुसऱ्यांची सेवा करता, जो मनीस उदारपणान भरला, जाचें काळीज नितळ आनी निर्मळ, आनी जो दुसऱ्यां खातीर बरें आवडेता, असल्या मनशाची ह्या संवसारांत कितें भाशेन बेपरवा जाता आनी कोणूच ताका लेखिना, कोणूच तांकां पळयना. भोव थोडे तांची तोखणाय करतात. आज जेसू एक फारिसेवां विशीं व्हडलो विवाद आसलो, तो कितें भाशेन तांचे मोदें तो तांकां मन स्पश्ट करून सांगता. कित्याक फारिसेव मोजेसाचे 5 जे कायदे हे बूक आसले तांचे वयर ते बरे तरेन जाणा आसले आनी बेस बरें तांची शिकवण ते करताले. इतलेंच न्हय, पोरजेक कशे तरी बारीकसाणेन आपले कायदे पाडूंक जाय आसले ताचे विशीं ते बारीकसाणेन चतुरायेन तांकां शिकवण दिताले आनी एक स्क्रुपलसली ते पाडूंक जाय म्हूण ते पोरजेचेर नदर धरून आसलेले.
असले वेळार एक फारिसी येवन जेजूक विचारता आनी जेजू ताका परतीपाड करून कितें आसा समूर्तीन तें ताका सांगता. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून आनी पयलो उंचलो कायदो. खरेंच आमी सगल्याहून देवाचो पयलो मोग करचो, पूण सगल्या आमच्या काळजान, मनान आनी आत्म्यान आमी हे देवाचो मोग करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. पूण जेजू लेवीत ह्या पुस्तकांत आसा, लेविटिकस 19:18 हातून आसा तो उगडास करता, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. हें तांकां अवघड जातालें भोव करून फारिसेवांक, कित्याक मोग म्हणटा तो एक जनरल टर्म आमी म्हणटा, सादी वस्त आमी जायते फावटी म्हणटा आमी तुजो मोग करता, पूण हो मोग उतरांनी जाता, जायते फावटी कोरण्यांनी जावंक आमकां अवघड लागता. खरो मोग कितें तें आमी जायते फावटी आजून पोत्यान आमच्या जिवितान दाखोड करूंक विसरता. आनी जेजू ही आमकां उगडास करता, तूं मोग करूंक सोदताय जाल्यार पयले सुवातेर जो तुका खेणटा, जो भाव तुजी नोसाय करता, जो भाव तुका गाडयांनी शिंवर मारता, जो भाव तुजी दिसान दीस दिसपोटी तुजें नांव खाला घालता, असल्या तुज्या पेल्याचो मोग करूंक तूं विसर नाकाय. जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी तिडटा, जायते फावटी आमकां असल्या मनशांचो एक फावटी राग येता, आमी तांकां भायरायता, आमी ते म्हणटा कितलेय ते मनीस सुदरचे ना. पूण जेजू आज आमकां उगडास करता, असल्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक गरजेचो. आयचे पयल्या वाचपांत एजेकिएल पुस्तकांतल्या वाचपांत आमी घेता, सुकलोल्या आड्यांनी सर्वेस्पराचें उतर आयकात, कित्याक इस्रायलाच्या घोडांनो तुमच्या फोंडांतली हांव तुमकां भायर काडटलो आनी म्हजो जीव हांव तुमचे सवें घालतलो. देव सुकलोल्या आड्यांनी जीव घालता, कित्याक देवाक जाय आमी ताची पोरजां कशी परतून ताची सोशी येयली. कितली आमी देवा सोशी पयस वचूं, कितली आमी देवाक नाकारूं, कितली आमी देवाचेर विरोध वचूं, देव आमचो मोग करता म्हूण दाखोड करता. अशें तर देव आमचें सवें करता जाल्यार आमी आमकां दिल्ल्या जे दिसनात आसलेल्या देवाक आमी देव खंय पळयता काय आमच्या पेल्या सवें आमकां पडोवंक आज जेजू उगडास करता. ह्या पेल्याचो आमी मोग करूंक गरज, ह्या पेल्याचो आमी हुस्को धरूंक. जो कोण आमकां नाकारता, जो कोण आमकां भायरायता, जो कोण आमकां केणटा, असल्या मनशां खातीर आमी मागूंक, असल्या मनशांचो उदीक आनी उदीक आमी परवा करूंक, न्हय बेपरवा करूंक, पूण तांचो आमी उदीक आनी उदीक मोग करूंक आज जेजू आमकां उगडास करता. बाबा भयणीनो एक सर्वे केल्ली आनी हे सर्वेंत एके टिचरींनी आपल्या एम्प्लॉयज जे कोण आपल्या कामदार आसले तांकां कितें भाशेन तांणी बरोवंक लायलें, तुमी 3 जाण फाटले 3 जाण मनशांक काडल्यात तुमचे कामदार, कित्या पासत तुमी काडल्यात, हाचो तुमी एक लेख बरोवन आमकां दिवचो. आनी सगल्यांनी चडशे कंपनीच्या त्या बॉसांनी अशें बरयलें, तांणी आपल्या दुसऱ्या वांगड्या सवें तांचे संबंद बरे नासले. दुसऱ्या उतरांनी ते उदार जाले आपल्या वांगड्या सवें, म्हणजे वावर करता आसतना ते विसरले वावर करूंक टू द फूल पोटेन्शियल, ते दुसऱ्या सवें उदार जावन आपलो वावर विसरून दुसऱ्यांचो वावर करूंक लागले. हो जावन आसा बाबा भयणीनो दुसऱ्यांचो मोग. आमी आज ह्या संवसारांत पडूंक गेल्यार आमी दुसऱ्यांचो हुस्को करता तेन्ना, दुसऱ्यां पासत वावुरता तेन्ना, दुसऱ्यां खातीर आमी सेवा करता तेन्ना आमकां केन्नाच मान आसना. आमी जायते फावटी दुसरो आमकां भायरायता, दुसरो आमकां कुशीन दवरता. पूण जेजू म्हणटा हो जावन आसा खरो मोग, जेन्ना तूं तुकाच विसरता, तुज्या बाबाचो तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जायते फावटी तूं पावलां मारता तेन्ना तोच सर्वेस्पोर तुज्यान वावुरता, तोच सर्वेस्पोर देव तुज्यांत आसा म्हूण दुसऱ्यांक दाखोड तूं करताय. असलें आमी करूंक आज आमकां कृपा मागुया. ह्या संवसारांत जें कितें आमकां दिसता, जें कितें जगजगता तितलें भांगार न्हय बाबा भयणीनो, पूण उदीक आनी उदीक आमी दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेत मोगान आमी वावरूं. आमच्या पेल्याचो उदीक आमी उदीक उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी आमी हो मोग दाखोड करूं. आनी खरो मोग कितें तें आमच्या उतरांनी न्हय पूण कोरण्यांनी आमी करतना सेवेचे मनीस आमी जावं. देव आमचे उद्देशी तांचे सवें उलयता, देव आमच्या कोरण्या उद्देशी तांचे सवें दयाळ आनी मोवाळ आसा म्हूण
आमच्याच करण्या उद्देशी दाखोड करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. तशेंच आज मागुया सगळे आमचे बाबा भयणां जी पवित्र सोबेतान पयस गेल्यात, आपलेच एकमतीन ती चिंतात की देवान आमकां जाणवाय दिल्या, देवान आमकां ह्या संवसारांत ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां सुचयल्यान. पवित्र सोबेक एकवटान नात, पवित्र सोबेंतली भायर सरल्यान, जी पवित्र सोबेन जी आसात तांकां मानून घेनात, पूण आपले आपले पंगड करून हांगातूय ती जियेतात. असल्या बाबा भयणां खातीर मागुया उदीक आनी उदीक एकचारान एकवटान आमी जिवंक आनी अशें एक पवित्र सभा कशी ह्या संवसारांत आमी सदां काल आसूंक आनी भाव भयणांचो मोग उदीक आमी करूंक वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गीत घेवया C40 पेज नंबर 45 C40. मुंडो तुका भेटोयता दोनया दोन काळसां तातून आमी घालता दोन जिवाचे बलिदान बापा स्वीकार कर म्हूण तुका विनयता. मोग आमचो तूं मानून घे बापा मुनीस कूड हे मोगानूच वाडच्या. मोग आमचो तूं मानून घे बापा मुनीस कूड हे मोगानूच वाडच्या. मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक बांदता तसलें साबून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी भाग्यून पिवसाच्या शिकवणीक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्या जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान सेवूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन पियूस तुज्या भक्ताच्या मनाक आज आमी परब समोरुंबूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नाम येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुटपोर गुटुया. जेसु मेरो जेसु शिवून जाला जेसु नव्यान येतलो. जेसु मेरो जेसु शिवून जाला जेसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत येतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमचे गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे सागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरोशे नोत्रेकता तर आमकां तुशी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुज्या जियेंतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सभेची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कन्या खातीर मागणे. मोगाळाची येसू मोगालाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये हे घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. पुण्या वेळार गीत घेवया D6 पेज नंबर 49. D6. बाबणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो
कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपटो ग्रास करूंक बागेवन पिवसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सोबेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गवड्याचो दिनवाची काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पोसणा वरवीं आमचो बाबाट ती जाव आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सोर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेका कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळाय आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सोरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडूं आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सून यात खरेंच आमचे पेल्याचो आमी अदीक मोग करून सेवे चाकरेचें मन आपणाव क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनाक संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्याक. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दोनिया. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्याक. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दोनिया.